बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इतिहासाचे पहिले पुस्तक अवस 20 आणि 9 10वी ओळ. 1 Chronicles chapter 29 verse 10. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजा इस्रायलाच्या देवा तूं ससनाच्या ससनाक सदैव. वैमगचनो आमचो देव सदांच सदैव जावन आसा. आमचो देव वडतो पुर्वजां थंय विश्वासी जाल्लो आज आमचे थंय तुजे थंय म्हजे थंय विश्वासी जाता. त्या समय आमकां आमी दिवी घालया, ताका वंदया, ताका आराधन करया. गावया आमी भजन O8 page 191. वंदया वंदया सम्याक वंदया. वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. आमचे देवा विश्वास देवा तो देव तो जावन आसा ससनाच्या ससना. आमी वंदया, आमी आराधन करया, आमी मान करया. ताजे विश्वास पण आमी गाजोवया. सम्या मुखार खालतेपणी, सम्या मुखार खालतेपणी. आठवण उपकार भक्तीपणी, आठवण उपकार भक्तीपणी. सम्याक तुमच्याच वंदिया, सम्याक तुमच्या आज वंदिया. वंदया वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. सर्रास्रानो सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. होय आमचो समय विश्वासी आमच्या पूर्वजां थंय ताचेर विश्वास दवरलेल्यान थंय विश्वासी जालो तो आज आमचे थंय विश्वासी जाता. आमची दया करता. आमकां मेळोवंक तो आयला ह्या पवित्र सक्रामेंतान. आमी त्या विश्वासी देवा मुखार आसा. ताची दया, ताची गाकूड, ताचे विश्वास पळोवन वडटा. ताका वंदया, ताका लावडया, ताका आमी आराधन मान करया. आयल्या धनिया कर दया, आयल्या धनिया कर दया. दाखय सौम्या तुझी माया, दाखय सौम्या तुझी माया. वंदया वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. सर्रास्रानो सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदया वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. सर्रास्रानो सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आराधन तुका सम्या, मान तुका, महिमा तुका, वंदन तुका. विश्वासी आणि सर्वपदवीधरा देवा ससनाच्या ससना सदैव जाऊन आराधन मान आणि
Hallelujah. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 20 आनी 9 11 तावनू 14 ओळ. आयच्या श्लोकांत आमकां आयकूंक मेळटा दाविदाचें प्रार्थना. दावीद देवाची स्तुती करता. आज आमी हें प्रार्थना आमचें करया आनी देवाची स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा 1 Chronicles chapter 29 verses 11 to 14. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 20 आनी 9 11 तावन 14 ओळ. सर्वेस्परा सर्वेस्परा वडवीक वडवीक पदवी पदवी प्रताप प्रताप वैभाव वैभव आनी महिमा तुजीच महिमा तुजीच सरकार आनी पृथ्वीर आणि पृथ्वी आसा तें सगळें आसा तें सगळें तुजेंच. तुजेंच. सर्वेस्परा सर्वेस्परा राजवडकी तुजीच की तुजीच सकळां प्रास तूं महोन्नत. तूं महोन्नत धन आनी मान धन आणि मान तुजे तावन मेळटा. तावन मेळटा. तुका सगळ्यांचेर सगळ्यांचेर अधिकार आसा. अधिकार आसा. सकत आनी पदवी आणि पदवी तुज्या हातांत आसा. हातांत आसा. तुज्याच हातांत हांव तावन तूं सगळ्यांक सगळ्यांक वडवीक आनी पदवी दिताय. आणि पदवी दिताय. देखून आमच्या देवा आमच्या देवा आमी तुका अर्गां दिता अर्घ दिता आनी तुज्या नांवाची नावाची महिमा वर्णिता. महिमा वर्णिता. पूण आमी पुन्हा आमी इतल्या खुशे मनान खुशे मनान दानां दिवंक शकता जाल्यार तावन जाल्यार हांव कोण हांव कोण आनी म्हजो लोक कोण. तुमचो लोक कोण. कित्याक हें सगळें हें सगळें तुजे तावन मेळ्ळां. तुजे तावन मेळ्ळा. जे कितें तुवें आमकां दिलाय तुवें आमकां दिला. तें मात्र आमी तुका दिलां. तुवें आमकां दिला. वय मगचनो आमचो देवडतो सगळें ताचेंच. जें कितें ताणें आमकां दिलां आज आमी तेंच सुम्याक दिता. ताचें नांव आमी वाखणटा, ताका महिमा दिता, तर ती ताचीच कृपा जावन आसा. तर आमच्या सुम्याक ताणें केल्ल्या उपकारांक ताच्या मानाक ताच्या नांवाक आमी महिमा दिवया आनी गावया. गीत सुम्याचें नांव आमी गावया. H43 पेज 93. थोडी विडून संतोशान ताची स्तुती करया. सुम्याचें नांव आमी गावया, सुम्याची स्तुती करया. सुम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. स्तुती ताची करया. सुम्याचें नांव आमी गावया, सुम्याची स्तुती करया. सुम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. स्तुती ताची करया. कितलें बरें नांव सुम्याचें नांव. व्हडलें नांव आमी आज वर्णिसय महिमा दिसय जालें नांव. त्या नांवाक आमी स्तुती करया, वाखणया, नांवाडया. कितलें बरें नांव ताचें सुम्याचें नांव. सगळो लोक गासता ताका सगळ्या गांवांत गांव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं. रसला म्हाका वाखणूंक देखून गायता हांव. कितलें बरें नांव ताचें सुम्याचें नांव. सगळो लोक गासता ताका सगळ्या गांवांत गांव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं. रसला म्हाका वाखणूंक देखून गायता हांव. सुम्याचें नांव, सुम्याचें नांव आमी गावया, सुम्याची स्तुती करया. सुम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. स्तुती ताची करया. सुम्याचें नांव व्हडलें. सर पदवीदार आमचो समेस्तांक मोरें केलो, पिडेस्तांक खून केलो रो, मेल्ल्यांक जिवन केलो. ताची पदवी, ताची राजवडकी, ताची महिमा आमी वाखणया. सोमेस्तांक बरें केल्लें सुम्याचें नांव. पिडेस्तांक खून केल्लें व्हडलें ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जिवन केल्लें पवित्र ताचें नांव. सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडून जिवीत दिल्लें नांव.
सोमिस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडिस्तांक पिडिस्तांक भूल केल्लें व्हडलें ताचें नांव मेलेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोमियाचें नांव आमी गावया सोमियाची स्तुती करया सोमियाच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोमियाची स्तुती ताच्या नांवाची स्तुती वळखण्याचें नांव सगळ्या संवसारांत समाधान हाडचें नांव सगळ्या लोकांक आमकां सदांची वाट दाखयल्लें नांव आमकां पातकां जावन सुटका दिल्लें नांव आमकां बक्षाव केल्लें नांव Let's praise Him, let's worship Him. संवसारान समाधान हाडून दिल्लें नांव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव काळोखांत आसलेल्यांक उसवाड दिल्लें नांव पातकां तावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नांव संवसारान समाधान हाडून दिल्लें नांव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव काळोखांत आसलेल्यांक उसवाड दिल्लें नांव पातकां तावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नांव सोमियाचें नांव आमी गावया सोमियाची स्तुती करया सोमियाच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोमियाचें नांव आमी गावया सोमियाची स्तुती करया सोमियाच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया हालेलुया 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 होय सोमिया तुजें नांव व्हडलें सदैव सावड सल्लें जावं आमकां सर्वोम दिल्लें सुटका दिलें बचाव केल्लें पातकां दान आमकां निवार सर्वांक संकश्टां पिडेश्टां सोमिया सुटका सर्वोम We praise your wonderful name तुझें नांव आमी वाखयता तुझें नांवाक स्तुती करता तुझें नांवान आमचे हात उबारता सोमिया कित्याक तुजें नांव व्हडलें सर कितें ससाद म्हण नासता We praise you, thank you, hallelujah. वैमगाळ भगवान बनी सोमियाचें नांव कितलें व्हडलें कितलें सदैव तो देव सदैव जावन आसा महोन्नत आमी मेक्केबेवाचें पयलें पुस्तक काडलें जाल्यार 4थो आवस्वर आमी काडल्यार थंय एक झुजा विशयंत वर्णन केल्लें आसा एम्माऊसचें झूज आनी हें जुदेव जुदास म्हणलो एकलो जुदेवांचो मुखेली त्या वेळार तो झुजता पूण कोणा विरोध 4थ्या आवस्वरांत गोर्गियासान 5000 पांयदळ सैनिकांक आनी 1000 श्रेश्ठ घोडेसवारांक घेतले हांचे विरोध 5000 आनी 1000 म्हळ्यार 6000 सैनीक पूण जुदास केवल 3000 सैनीक व्हरून झुजाक वता आमी वाचल्यार मेक्केबेवाचें पयलें पुस्तक आवस्वर 4 सुमार 11 ओळ हांव वाचतां देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां वा ह्या झुजा विशयन कितें वर्णन केलां पूण दीस उदेतना जुदास 3000 सैनिकां सवे मैदानार दिश्टी पडलो तरी तांणी आशेल्ले परी तांचे कडेन कवचां वा तलवारी नासल्यो तांणी परक्या राष्ट्रांचें शिबीर पळयलें 6000 ते सैनीक ते दृढ आनी सुरक्षीत आसले आनी ताचे भोंवतणी घोडे सवार आसले हे मनीस अनुभवी सैनीक जावन आसले जायतो अनुभव आनी 6000 संख्यांनी व्हड पूण आतां 8वी ओळ आमी मुखार वाचल्यार जुदासान आपणा सवय आसलेल्या मनशांक सांगलें कितें म्हणालो
तांचे संख्येक लागून तांकां भियेनाकात वा तांणी आक्रमण करतना आकांत नाकात. फारावो आपल्या सैन्या सुमें आमच्या पुर्वजांची फाट धरून गेलो तेन्ना तांबड्या दर्यान तांकां कशें निवारले म्हणून उडास दवरा. जुदास उडासा काडटा. पुर्वजां थंय देवान कितें केलें? फारावाच्या सैन्याक सयत कशें तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां इस्रायलांक उतर अशें केलें, पूण तांच्या सैन्याक नास केलें. हें उडासा काडा म्हणटा. आनी मुखार 10वी ओळ. देखून सर्गान आमची दया करचे खातीर ताणें आमच्या पुर्वजां कडेन केल्लो सल्लो उडासा काडूंक आनी आज आमचे मुखार आसा त्या सैन्याचो नास करूंक आमी आतां सर्गाक बोब मारुया. कितल्या बावडटान धैर्यान जुदास कितें म्हणटा पळया. सर्गान आमची दया करूंक आमी देवाचो सल्लो द कव्हनंट ऑफ द लॉर्ड उडासा काडया आनी आमी सर्गाक बोब मारया. तेन्ना 11वी ओळ. इस्रायलाक सोडयतलो आनी निवारतलो एकलो आसा म्हणून परकी राष्ट्रां समजतलीं. केदय व्हरतें मागणें. पळया मोगाळ भवान देखून आमी मागतना अशें मागा जाय. देव कोण? देवान आमचे थंय कितें केलां? आज म्हणसर कसो विश्वास जाला आमी उडासा काडीचे आनी हे उडासा काडून आमी देवाक सर्गाक बोब मारीचे आनी आमी आमची परिस्थिती पळयल्यार जायना. वॉट एवर बी युअर सिट्युएशन टुडे. आज तुजी परिस्थिती कसली जावं, आज तूं खंयच्याय परिस्थितींत आसाय, खंयच्याय बांदपासांत आसाय, रिणांत आसाय, तांतू आसाय, हांतू आसाय, जावं तुका आज पिडा आयल्या, जावं तूं ICUंत आसाय, जावं यू आर टर्मिनली इल, डोंट गिव अप. तूं सोंड दिनाका. देवाक उलो मार आनी देवाचो उडास काड. तुजे थंय देवान कितें केलां? आज म्हणसर कसो विश्वासी जाला आनी आतां देवाक घट धर. बोब मार सर्गाक. दॅट सिट्युएशन कॅन चेंज. देवाक आसात म्हणलें कितेंच ना. आनी हांगासर जुदासान तितलेंच केलें आनी मुखार आमी वाचता कितें जालें. मुखार आमी तसो अध्याय मेकबावचे पयलें पुस्तका 4 आमी मुखार 12 तान 15वी ओळ वाचल्यार 6,000 सैनिकां विरोध 3,000 मात्र वेतात. कांय तांचे कडेन दुसरें कांय ना. कवच ना, तलवारी नात आनी तांचे कडेन अनुभवय ना. पूण तांचे मागणें मोगाळ भवानी म्हणी आनी तांणी मारिल्ली बोब देवाचेर दवरलेलो विश्वास पळया. आनी मुखार तो कितें म्हणटा? हांगासर देवाचें उतर आमकां म्हणटा, विदेशांनी वयर दीस लायली आनी जुदेव तांचेशी येताले तें देखतस ते तांचे कडेन झुजोवंक शिबिरांतले भायर सरले. जुदासा सुमें आसलेल्या मनशांनी तुतुऱ्यो फुंकल्यो आनी ते तांचे कडेन झुजोवंक लागले. परक्या राष्ट्रांचो लोक सलवलो आनी मैदानाक पळून धांवलो. तांचे फाटले पंक्तीर आसलेले सगळे तालवारीक बली जाले. उरलेल्या सैनिकांक ते गजारा आनी जुदेयाच्या मैदाना पर्यंत आजोतास आनी जमनिया पर्यंत धांवडावन व्हरून गेले. तांचे मदले 3,000 सैनीक मरण पडले. देव मोगाळ बाबा आनी बेनी आमचे थंय तशेंच करता. जर आमच्या पुर्वजां थंय देव विश्वासी जाला तोच देव आज आमचे थंय विश्वासी जाता. देखून आमचो देव आमचे सुमें आसा. देखून आमी देवाचेर दिश्ट घालची न्हय आमच्या परिस्थितीचेर. तर आज एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. मोगाळ बाबा आनी बरी आमची परिस्थिती कितें आसा देवाक दिवया, समर्पण करया. सुदास भियोवना. ताणें धैर्य दिलें. ताणें म्हळें आमी भियोवचे नाका, आमी आकांचे नाका. बघा आमी आमच्या देवाक उलो मारया, सर्गाक बोब मारया. देव आमची बोब आयकता. एक घडी भर आज आमचें समर्पण आमी करता आसतना आमची परिस्थिती कितें आसा ती आमी येदोळ आमी पळोवन त्या परिस्थितींतच आमी आसा. आमी देवाचेर दीस घालूं ना जावं बरो. आमी परिस्थिती पळोवन भियेल्या आकांतल्या जावं बरो. आज ती परिस्थिती जेजूच्या नांवान, ताच्या मोगान, ताच्या कृपेन पयस वचो आमचे जावं. ते पिडाश्रा, ते कश्ट, ते आकांत, आकलास, ते रीण आनी कितें आमचे बांदपास बंदड्यो सगळ्यो जेजूक हाडटा. ताच्या नांवान आमी मागया, ताच्या नांवान आमी फर्मावया. जेजू तुज्या नांवान ही परिस्थिती तूं काड
हांव ही परिस्थिती पयस करता, ही पिडा हांव सांडता, हे कश्ट हांव सांडता, हे बंदड हांव सांडता. तुज्या नांवान हांव बेसांवां मागता. तुजो मोग सुमे आमकां कळीत कर, तुजी महिमा परगट कर. कवया आमी गीत I-34 पेज 127. तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो. तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो दनिया, तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो दनिया, तुजो मोग व्हरतो दनिया. सर्गी सोदळ बाय सांडून संवसारी आयलो, कशे उपकारांतो हांव तुजो. सर्गी सोदळ सांडून संवसारी आयलो, कशे उपकारांतो हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो दनिया, तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो, तुजो मोग व्हरतो दनिया. हय सुम्या मोग नियाळ्या, तुजी दया नियाळ्या. आमचे ते विश्वास जाला, पिडेशिडेन वळवळच्या लोकां ते विश्वास जालो दे, तांची पिडाशिडा पयस केलो दे. ताच्या आकुलतीन कनवळायन दयाळायन बरोवन तांकां पडलो आसा आमकां पडटा. आज आमी ताचेर दीस घालतना, आज सकाळ आमी उलो मारतना, आज सर्गाक आमी बोब घालतना आमकां मेळोवंक येता तो सुमी, तोच सुमी विश्वासी जावन आसा. तसो मोग नियाळ्या, ताका अर्घां दिवया, स्तुती करया, मागया, उलो मारया. तुका अर्घां दिता सुम्या, तुजी व्हडवीक हांव गाता दनिया. तुका अर्घां दिता, तुका अर्घां दिता सुम्या, तुजी व्हडवीक हांव गाता दनिया. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. हय सुम्या, तुका अर्घां दिता सुम्या, तुजी व्हडवीक हांव गाता दनिया. तुका अर्घां दिता, तुका अर्घां दिता सुम्या, तुजी व्हडवीक गाता, तुजी व्हडवीक गाता दनिया. पळय आज आमी मागया, विविध सवां खातीर आमी मागता. आज सुम्याचे विश्वास पण आमी नियाळटा. पवित्र आमी आज उडास करया. 49th बर्थडे मेरी फर्नांडीस बरामपूर, 50th बर्थडे विक्टर फर्नांडीस बरामपूर, सचिन अब्रेयो पलाडका, हिल्डा जेनिफर डिमेल्लो बेळमान, नोआ डॅन कुएल्लो तनीरबावी, काजाराची एनिवर्सरी, प्लासिड डेसा आनी स्टेला डेसा मारोल मुंबय. अर्घां दिवंक आमकां विसारला. चार्ल्स आनी हेलेन डिसोजा मदरंगडी, सक्सेस इन ACCA by Lawson Cottage Bondentilá. A Lady of Alankani तिच्या मानाक बेनेडिक्टा डिसोजा, रॉबर्ट आनी ज्योती पिंटो पांबूर, डायग्नी आनी ओना फर्नांडीस मँगलोर, क्रिस्टीन पिंटो हाँगकाँग, लिली डिसोजा बरी भलायकी आनी सेव्ड फ्रॉम लाइफ्स डेंजर बाय ACL डिकुन्ना बचपे, क्लेमेंट लोबो मागुंडी, डेरेल डिसोजा, ब्लेसिंग्स ऑन चाइल्ड बाय संगीता आनी रोशन दुबई, सक्सेसफुल वेडिंग बाय जसिंता मेनेजेस मिरा रोड, हिल्डा जेनिफर डिमेल्लो सांतोनिच्या मानाक जॅन्सी सिक्वेरा मँगलोर. जेसो विविध सवां खातीर आमी मागता. बरे भलायकी खातीर एस्टन आनी सॅन्सिया फर्नांडीस गोवा, बरी भलायकी शेन्या बर्बोसा गोवा, सक्सेस इन एग्जाम्स बाय श्रीरन डिसोजा किनिगोळी. देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. वलेरियन हॅनरी पिंटो
कुडुपु पास्कल आणि मॅगदलिन डिसोजा मुदरंगडी मतायस आणि सिसिलिया डिसोजा मुदरंगडी पॉल आणि कॉसेस डिसोजा मुदरंगडी Benedicta आणि फ्रान्सिस डिसोजा निर्मार्गा कुटमान सरलागदीर बॅप्टिस्ट मेंडोन्सा Henry Meneges Mangalore Shenia Barbosa Goa John Sanctis London Maurice Sanctis London James D'Souza Pambur Kutman Sarlangathir Felsi Saldana Santakatte Alphonse Dennis Pereira on his wedding anniversary Kutman Sarlangathir Jesse Pereira Kutman Sarlangathir Felsi Vegas Mudipu Felix Sequeira on his Severin Fernandez Dombivli East 4th death anniversary Catherine Coutinho Mulon West Nelson Serravo Kankanadi Stella Rodriguez Kanjurmark Walter Rodriguez Kanjurmark Father John Fernandez Vaskutman Salangathi Joel D'Souza Matadakhani Salvador Lobo Magundi first death anniversary Joseph D'Souza Mugur Kodi Gadasavan Swam Chita Sambatamya Mchhatame Ubarya Nisumya ka Aradhan Karnamigavya Tujhe Makar Sarpodon Samya Tujhe Aradhan Kartam आणि आम्ही मागे या सवांगातील आणि आमच्या मंदिरा खातीर आमच्या सगळ्या संवसारा खातीर पॅलेस्टाईन इस्रायलमध्ये आमचे झूज आमचे खातीर आमी मागया रशिया युक्रेनामध्ये आसचे झूज आमचे खातीर तशेंच मनी इब्रान कश्टनच्या लोकां खातीर आसपणे आमचे कडेन मागणें विचारला तांचे खातीर आमी मागया सुमया सुमोग वरतो तुजे मुखार सर पडोवन तुजें आराधन करता सुमया तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सोतुंदे राया राया सोतुरा मुझे चिनियन सोमिया तू मकासाई देवा देवा सोतुंदे राया सोतुरा मुझे जिनियन सोम्या तू मकाजा तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता तिगड़ी हम छात बारे आने स्तुति करें हालेलुया 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 यस लॉर्ड ब्लेस अस वे आराधन का मान ब्लेस वे विश्वास पर हमें से मोगनी आना आमच्या ते संवंचे रास वे बडीलारी एक मागण्यांची आमच्या सगळ्या संसाराचेर सगळ्या आमच्या कुटुंबांचेर मगाच्या मनशांचे कष्टा संकष्टां परेशलेल्या शरीर एक मनशे दया कर आशीर्वादित कर सुडका दे सर्वांनी तुझ्या कृपेन मोर ब्लेस आवर मोर ब्लेस हील अँड सॅन्क्टिफाय अस लॉर्ड हालेलुया सुमेच बेसा आम्ही सोन घेऊया प्रेज द लॉर्ड हांव क्लेमेंट इसवी 2015 नोव्हेंबराची 22 तारीख हांव ह्या रेतीर मंदिराक आयिल्लो पयले फावटी हांव गल्फांत काम करनासलो त्या वेळार म्हजी भलायकी बरी ना जाली ट्रिटमेंटा खातीर गांवाक येचें पडलें हांगा कोडयाळच्या प्रख्यात हॉस्पिटल एजे हॉस्पिटलांत हांवें ट्रिटमेंट करूंक स्टार्ट केलें ट्रिटमेंट करूंक वेच्या दिसा हांव मस्त विकनेस आसलो सांगता कोणी नासलें हांव एकलोच गेलो थंय हॉस्पिटलाक पूण टेस्ट पुरो लॅब टेस्ट आनी पुरो जाल्या मागीर डॉक्टर मल्लिका म्हणलें म्हाका आपोवन विचारलें तूं कालें काम करताय कशी भलायकी इतली पाड जाल्या कित्याक खंयचें हें कालें कारण कालें म्हणून कारण हांवें कितेंय सांगूं ना पूण ती म्हणाली तुका आसच्या प्रॉब्लमाक हांगा कसलेंच वखद मेळचें कश्ट आसा म्हणून पूण हांव कितेंच आयकुच्या स्थितीर नासलो हांगा डॉक्टर शिवप्रसाद म्हणून आसा
ताचे लागीं तुका रेफर करता, ताचे लागीं तुका धाडटा, तो कालय वखद दित जाल्यार तुजें अदृश्ट नशीब म्हणून. ताणें म्हजो रिपोर्ट पुरो पळोवन जातच ताणें म्हाका सांगलें, हांवें सांगिल्ल्या बरी पुरा कंडिशन्स फॉलो करशी आनी पोवत करशी, वखद सुमार करशी जाल्यार तुका ट्रिटमेंट स्टार्ट करता. नंतर तुका जावन आसच्या प्रॉब्लमाक कसलेंच ट्रिटमेंट ना म्हणलो. मस्तू निराश भोगली, मस्तू बेजाराय जाताली, पूण सारकें खाण जेवण म्हाका जेवंक जायनातलें. ताणें म्हाका 8 दिसांचो टायम दिलो. 8 दीस खाण घे, 8 दिसांनी येवन परत तुवें चॅकअप करीचें, ब्लड टेस्ट करीचें म्हणून. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणेच वखद काडून स्टार्ट केलें आनी म्हाका दिसतलें एकच म्हज्या मतीन एकच आशा आसली, मुल्की डिवायनाक भेट दिवचें म्हणून. कशें वचून तें कोणाक भेटचें म्हणलें म्हाका समजनातलें. पूण म्हज्या सयरे लागीं हांवें विचारलें, पूण अशें मुल्की वसाचें कशें वेचें खालें म्हणून. ताणें थोड्यांनी म्हाका एडवायस केलें, थंय वेताय तर तुवें पयलें अपॉयंटमेंट काडून घेवचें, थंय पयल्यांच्या बरी ना आतां कांय चलना ना थंय. तशें अशें म्हणून नाका जाली, सुमार कारणां दिवंक सुरू केलीं. पूण म्हज्या मतीन एकच म्हाका हें जावन आसलें, डिवायनाक हेजे डिवायनाक भेट दिवचें म्हणून. नोव्हेंबराच्या 21 तारखेर हांव डॉक्टरा लागीं गेल्लो. 22 तारखेर हांव एक व्हेकल बूक करून हांगा डिवायनाक येवन पावलो. मागीर फादर अनिल म्हाका मेळ्ळे. ताणें म्हाका मस्तू जाणवाय दिली, मस्तू समजणी दिली आनी म्हजेर ताणें मागलें. म्हजी सर समस्या हांवें तांचे मुखार दवरले आनी म्हजी जिणी कसली, कितें घडलें खालें हर एक तांच्या मुखार हांवें उक्त्यान सांगलें. सुमार दिसां तावन म्हाका शीत जेवण रुसनातलें, जेवंक जायनातलें. पूण त्या दीस हांगा मागल्या उपरांत म्हाका म्हज्या जिवितांत कुडी भितर बदलावण येवंक सुरू जाली. हांगा तावन सुमार गेटी लागीं वेतानाच म्हाका एक भूक लागोंक सुरू जाली. त्या दीस तावन हांव सारकें जेवंक आराम केलें. खोडयाळ वचून म्हजें चॅकअप आनी करून ब्लड टेस्ट रिपोर्ट काल आसा, पुरा चॅक करून जातच सुमार सांजेर 5 वरांक डॉक्टर शिवप्रसादान म्हाका मेळोंक सांगिल्लें. तो रिपोर्ट काडून ताचे लागीं गेलो हांव. ताणें तो रिपोर्ट पळोवन ताणें विचारलें म्हाका, तूं खंय तावन आयलोय म्हणून. म्हाका कितें जाप दिवचें खालें करीचें म्हणून सांगून हांवें सिदें सांगलें डिवायन मुल्की तावन म्हणून. पूण ताणें रिपोर्ट पळयलो आनी सांगलें एकच उतर, तुवें आसतना ह्यो गुळयो कंटिन्यू करची गरज ना, तुजे सगळे कंडिशन्स नॉर्मल आसा, आसतना गुळयो स्टॉप कर. थँक्यू जीसस. कुटुंब एक जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या, हुंडो बांदू पंतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या, भक्तेन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याच्या, सोम्या जेजू थंय एक पोट्या बांदन मोगाच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. व्हिएटनामांत तेन्ना विविध पंगड रास करतले. त्या वेळा पोर्चुगीज तावन
क्रिस्तांव भावार्थ लाभलो. जपानाच्या कॅथोलिकांची सेवा करनासल्ल्या जेजुईत मिशनरींक जपानांत हांव धांवडयत आसतना तांणी व्हिएटनामाक येवन थोडीं मिसांव ठाणी उक्तीं केलीं. थवळ थवळ कठीण दूख दवणी उठोवन मिशनरींक तांणी बंद धडेंत घालें. अशें क्रिस्तांवपण नास करूंक राय प्रयत्न करतलो. 103 लाख क्रिस्तांवांक कठीण दूख दवणी आनी संकश्ट तांणी दिले. हांचे पैकी 116 जण मार्तीर मारले. तांचे पैकी एकलो जावन आसा आंड्रू डांगलॅक आनी ताजे संगाती. क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेलो. हाका पवित्र सभेच्या आल्तारेचो मान मेळ्ळो. मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्ताक आमी केदाळ साक्ष दितांव. क्रिस्ताच्या प्रमाणे आमी जियोंक आशेतांव. तेदळ आमकां संवसारान नाय तर जाल्यारय सर्गय आमकां मेळचो मान देवाचो जावन आसा. आज ह्या मिसा वेदी भोंवती आमी जमल्या वासता आमी खंयच्याय रितींनी पवित्रपणांत हांव पयस गेल्या तर सोमयाचें बोगसाणें मागून आमी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धोरण आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगे हांव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिबिताक पावों. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी. तुजे असल्या धनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मक्काबेवाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्यावेळी जुदासान आनी ताच्या भावांनी म्हळें, आमचे दुस्मान आतां पुरते सोलवाल्यात आसता आमी वचून पवित्र स्थान शुद्ध करुया आनी ताचें परत समर्पण करुया. देखून सगळे सैन्य एकठांय जाले आनी शिवन पर्वताक गेले. 148 वर्सा 9व्या म्हयन्याच्या म्हणजे किसलेव म्हयन्याच्या 25व्या दिसा सकाळी फुडें ते उठले आनी आपणें बांदिल्लें ते नवें ओम बलयेचे वेदीचेर तांणी नियमानुसार बली भेटयली. ज्या दिसा आनी जे घडये परक्या राष्ट्रांनी वेदी अपवित्र केल्ली त्या दिसा आनी ते घडये तांणी गिताच्या आनी विनयाच्या पिर्लुकेंच्या आनी कासाळांच्या नादाक तिचें समर्पण केलें. सोर लोकांन साश्टांग सरपडोवन आपणाक जैत लाभयल्ल्या सर्गाचें आराधन केलें आनी ताची स्तुती केली. तांणी 8 दीस पर्यंत वेदीचें समर्पण संभ्रमलें आनी तिचेर ओम, शांती आनी अर्गां बलयो भेटयल्यो. तांणी मंदिराचो मुखलो भाग भांगाराच्या मुकुटांनी आनी थालयेंनी सुरंगारायलो. तांणी याजकांच्या कुडांचे दारवंत सारके केले आनी दारां बसयलीं. लोक व्हड संतोशान भरलो, कित्याक परक्या राष्ट्रांनी हाडिल्लो काळांक आतां काडून उडयल्लो.
वेदीच्या समर्पणाचे दीस किसल्यो म्हयन्याच्या 25व्या दिसा तावन 8 दीस पर्यंत व्हड संतोषान आनी उल्हासान संभ्रमक जाय म्हणून जुदासान ताच्या भवानी आनी इस्रायलाच्या सगळ्या समुदायान निर्णय केलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझे महिमेवंत नाव आम्ही वर्णितांव सर्वेस्परा. तुझे महिमेवंत नाव आम्ही वर्णितांव सर्वेस्परा. सदैन जावन सर्वेस्पर आमच्या पूर्वज बापा इस्रायलाचो देव सदांकाल ससनाच्या ससनाक. तुझे महिमेवंत नाव आम्ही वर्णितांव सर्वेस्परा. तुजी जावन आसा वडवीक पदवी आनी महिमा, जैत आनी दरबार, सर्गा संवसारी आसा तुझे सगळें तुजेंच. श्लोक. तुझे महिमेवंत नाव आम्ही वर्णितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुजी जावन आसा राजवडकी, सगळ्या वयर तुका आसा पदवी, ग्रेस्तकाय आनी वडवीक तुजीच तावन येता. श्लोक. तुझे महिमेवंत नाव आम्ही वर्णितांव सर्वेस्परा. सोमेस्तांचो तूं राजा, तुज्या हातांत आसा अधिकार आनी बळ, तुजे तावन उब जाता वडवीक आनी पदवी. श्लोक. तुझे महिमेवंत नाव आम्ही वर्णितांव सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजे ताळो आयकतात म्हणटा स्वामी, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परात म्हणजे उतर पावते बरे परगटच्या खातीर म्हजे भोंवतणी काळीज नेताळकर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो वळ जेजू देवाळा भितर सरलो. थंय व्यापार करनासल्ल्यांक भायर धांवडोवन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण तुमी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें बुयार केलां. तो दिसपट्टें देवळांत शिकयतलो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मलबारी ताका नाश करूंक सोदतले. कितें उपाय करचो म्हणून तांकां कळिल्लें ना, कित्याक लोक सकड जीव सोडून ताची शिकवण आयकतलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस एक कुटुंब पयणार भायर सरता. हें पयण इल्लेशें पयस आशिल्ल्यान तांकां एका तारवाचेर वचत जाय पडटा. तांचे सर्व आंग वस्त्र तशेंच जाय जाल्ली सर्व वस्तू तीं सबार सुटकेजींनी भरतात, सबार पेट्यांनी तीं भरतात आनी तांचें पयण म्हूण दर्शितात. तारवाक भितर सरच्या पयलें थंय तपासणी करता आसतना तांच्यो सर्व सुटकेजी त्या तपासणेच्या मुखार दवरतात. अशें पळयत आसतना सबार सुटकेजीच्या मदें एक धवी सुटकेज आसली. घरचो येजमानी म्हणटा, हांवें ती धवी सुटकेज हाडूंक विसारलो म्हणून. तेन्ना येजमानी तिका म्हणटा, इतल्यो सुटकेजी आनी आमी हाडल्यात, इतल्यो वस्तू हाडल्यात, आनी तूं आमी आमचें काम चलया. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटा, त्या धव्या सुटकेजांत आसल्ल्यो आमच्यो सर्व पयणाच्यो टिकेटी आनी चड गरजेची जावन आसा म्हणून. मोगाळ भाव भयणीनो, एक ल्हानशें घडीत आमकां आयच्या वांजलांत पळयता आसतना ह्या घडीताचो उडास काडल्यार आनी ताची महत्वता आमी कितें पळयता तें पळयल्यार मात्र आमकां कळीत जाता. देव तेंपल, तातूंत आसचें पवित्रपण, पवित्रताय. केदळा
ते पवित्रपण आनी ती पवित्रताय आमकां कळीत जायना तेदळ आमकां आमचे पैण अपुरबायेन आमचें आत्मीक पैण अपुरबायेन करूंक आमकां सलीस जायना. हें जावंक पुरो ल्हानशें गणीत. ह्या गणिता मुखांत्र आमकां कळ्ळें त्या सुटकेजेंत आशिल्ल्यो त्यो टिकेटी त्या पैणाक कितलें महत्व दिताल्यो गे म्हणून. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां आसचें पवित्रपण ह्या पवित्रताय रियेकाक चड गरजेचें जावन आसा. आयच्या वांजलांत आमी पळयता आसतना आमकां कळीत जालें जेजू खंयच्या रितीचें पवित्रपण आमकां दाखोवंक आशेता म्हणून. जेजू देव तेंपलाक येता आसतना लोक तांच्याच कामांनी व्यस्त जावन आसलो. हें गणीत सुरू जालें केदळ इस्रायल परजेक देव तेंपलो मोगाचें जावन आसलें. देव तेंपलो बारयेक आत्मीक रितींनी महत्व तें दितालें. अशें हजारांनी लोक त्या देव तेंपलाक येतालो. सबार संवसाराच्या कोणशांनी त्या देव तेंपलाक येतालो. तेन्ना तांणी दिवचें सूख ते एकठांय करतले. अशें सबार लोक येतालो थंय पयशे एक्सचेंज जाताले. थंय तांकां सॅक्रिफीस भेटोवच्याक वस्तू मेळटल्यो. असली सवलत्या ह्या जेरुजलेम तेंपलाच्या भायर मेळटले. क्रमेण ही सवलत्यो वचोन थंय बिजनेस सुरू जालें. देव तेंपलाच्या भोंवतणी आनी देव तेंपला भितर हे सर्व सवलत्यो आसल्यो बिजनेस जावन कन्वर्ट तर जालें आनी हें जावन तातूंत पवित्रपण तांणी पुरावी वाडलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकांय सबार पोटी असल्यो संगती पळोवंक मेळटात. आमच्या जिवितांत आमी मागणें करता आसतना आमच्या मागणांत पवित्रपण आसा गे आमी पळोवंक जाय. ना केवल बाहरचें आडंबर आमी करचें या सगळी तयारी आमी करता पूण आत्मीक रितींनी आमी कितली तयारी करता म्हणलें आमकां पळोवंक जाय. आज काल आमच्या सबार फेरगजांनी व्हडलें फेस्त आमी आचरण करता. ताका जाय जाल्ली सर्व सवलत्यो आमी वदकसून दिता. आमी डेकोरेशन करता पूण आमकां त्या फिरगजेंत मेळचें शांतीपण पवित्रपण पवित्रताय ताका आमी कितलें तयारी करता आमी पळोवंक जाय. अशें घडलें जेरुजलेमाच्या त्या तेंपलांत. जेजून पळयता आसतना थंय सल्लो तो वेपार थंय तांणी केल्लें तें काम तें पळोवन जेजूक बेजार जालें आनी सगळ्यांक देव तेंपलांत तांणी भायर सरलें आनी सांगलें हें जावन आसा जेजूचें घर. हें तुमी वेपाराचें केंद्र करून घेतलां. वेपारांत पळयता आसतना तांणी सबार रितींचे सेल्फीश मोटिव्स दवरून आनी पयशे करच्या त्या नितीन तांणी त्या देव तेंपलो वेपाराचें केंद्र करून घेतलें. तर जेजूक हो एक अवकाश मेळ्ळो तांकां पवित्रपणाचो गुर्त दाखोवंक. तशें आमकां आमच्या जिवितांत सबार पोटी असले गुर्त पळोवंक मेळटात. आमी आमच्या मागण्यांनी जावं आमच्या हर एक आत्मीक कार्यांनी जावं आमी पवित्रपण कशें सांबाळटा म्हणलें आमकां पळोवंक जाय. आनी तें पवित्रपण आमी केदाळ सांबाळटा त्या दळा जेजू आमकां हर एक रितींनी पळोवंक मेळटा आनी आमकां आमच्या जिवितांत ताजें हजारपण आमकां पळोवंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां मेळ्ळ्या लिसांवां प्रमाणें आमी हर एक आमच्या मागण्यांत जावं हर एक आमच्या कार्यांत जावं हर एक आमच्या प्रोग्रामांत जावं जेजूक पयलें दवरया आनी तेजें पवित्रपण सांबाळून पवित्रताय आमच्या जिवितांत सांबाळूंक आमी पळोवया. घे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझें ह्या उंड्या वायना सवें अस्कत हो जीव भेटून दिता स्वीकार कर म्हूण परता खुशी तुजी
दिसा आदार तुझो दी म्हाका घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नक्या सभेच्या दारांत सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता ह्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वच प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचता. हो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता, तुज्या साकराक अँड्रू डन ही परब आमी समर्पता. तुज्या पवित्र सभेक तो फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमचो बोवार्थ तो सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक दारुनी देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वाचून मोडलो. तूं आपल्या असे सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी खराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुन्हा भोरली. तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडबंदारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या मासो मेजतांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती भगवान धर्मदूतां आनी सर्व खाडी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांत आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पदकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोग सुनेक जोगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सेवतली आमकां समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. तुझ्या मगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका दिवू जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे एक जाता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा या संवसारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे परोपकार. क्रिस्ता संगी समकया संवसारा बरी खबर परगट्या सरलोकां प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजां पुत्रान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्ताया